नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी एक खास भासाभास करता आनी तेका कारणूय तशेंच आसा आनी आमच्या स्टुडियोन आयज मानेस तूंय तशेंच खास येयल्या तेका कारणूय खास आसा. आयज आमच्या स्टुडियो भितर येयल्यात गोंय दिव्यांग आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर सर. आतां गुरुप्रसाद पावसकर सर आमकां सगळ्यांक खबर आसा कांय दिसा पयलीं तांकां एक राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो, तो म्हणजे राष्ट्रीय पातळी वयलो सगळ्यान बरो दिव्यांगजन आयुक्त म्हणून तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. ताचे बद्दल आमी उलयतले. तेच बरोबर गोंयान ह्या फिल्डा भितर चलिल्लें काम, तांचो अणभव आनी ह्या पुरस्कार मेळ्ळे उपरांत आतां तेंची भावना कितें आहा, जबाबदारी तेंची आनी कितें वाडल्या, ह्या सगळ्या विशयांचेर आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करतले. सर सगळ्यान पयलीं आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या ह्या स्टुडियोन तुमकां येवकार आनी तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन, कारण तुमकां बेस्ट दिव्यांगजन आयुक्त म्हणून राष्ट्रीय पावणे वयलो पुरस्कार मेळ्ळा. कशें दिसता हो पुरस्कार तुमकां मेळ्ळा? इतले वर्सां तुमी ह्या फिल्डान काम करतात, कितें पयलें रिएक्शन, भावना कितें आसा? रिएक्शन म्हणजे सगळ्यांक अशें दिसता की पुरस्कार जरी म्हाका मेळ्ळा तरी ताजें श्रेय जें आसा तें सगळे जे ह्या क्षेत्रांत काम करपी जे लोक आसा न्ही तांकां वता. कशें आसता केन्नाय एक जो कमिशनर आसता किंवा अध्यक्ष आसता तो सदांच फुडें दिसता, स्टेजीर दिसता, पण ताच्या इफ यू डोंट हॅव अ टीम यू कॅनॉट परफॉर्म. आनी हो पुरस्कार मेळ्ळा हाजें दुसरें सगळ्यांत म्हाका दिसता आतां जबाबदारी खूब वाडल्या. देर बी मोर एक्सपेक्टेशन्स आनी त्या अनुशंगान आतां फुडली जी वाटचाल आसा ती करची पडटली. सर हो पुरस्कार जो आसा तो नॅशनल लेवलाचेर मेळटा न्ही, सो कशें कितें स्वरूप आसता तेजें आनी कशें म्हणजे खंयच्या निकशांचेर तुमकां तो मेळटा? म्हाका दिसता तांची एक कमिटी आसता, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीस, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, जे दिव्यांग आयुक्त जे आसा, चीफ कमिशनर्स ऑफीस आनी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ते डिसायड करता. आमचे कडल्यान रिपोर्टींग वता, म्हयन्याच्या म्हयने रिपोर्टींग वता, एन्युअल रिपोर्ट्स वता आनी तांकां खबर आसता की कितें चल्लां प्रत्येक स्टेटी भितर, राज्या भितर. आनी म्हाका दिसता तांचें एक बरें व्हडलें पॅनल आसता, एक 10 ते 12 जाणांचें, वीच कंप्रायजीस ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट, सम NGOs हू आर पार्ट ऑफ द कमिटीज. अशी म्हाका दिसता व्हडली कमिटी आसता आनी दे डिसायड ऑन दीस. ओके, म्हणजे ज्या प्रत्येक राज्या कडल्यान जशें जशें त्या त्या हेची जी ते रिपोर्ट घेता आनी त्याच्या वयल्यानूच हो सगळो प्रोसेस जाता आनी तेतून सिलेक्ट जाता. ओके सर, आतां फाटलीं कितलींशींच वर्सां तुमी ह्या फिल्डा भितर गोंयांत काम करता. संजय स्कुला कडेन तुमी पयलीं निगडीत आशिल्ले आनी आतां तुमी दिव्यांग आयोगाचे अध्यक्ष आसात. कशें पळयता ह्या गोंयांत तरी आमच्या ह्या फिल्डा भितर जें काम जावपाक जाय तें खंयच्या दिशेन चल्लां, कितें पावणे गांठल्या सद्या आनी फुडें मुखार आनी कितें करपाची गरज आसा? म्हाका दिसता की गोंया भितर खुबश्यो अश्यो बऱ्यो गजाली ज्यो आसा ज्यो बाकीच्या स्टेटी भितर ना आनी अदर स्टेट्स आर ट्रायंग टू फॉलो वॉट वी आर डुईंग इन सम ऑफ द सेक्टर्स. हांव अशें म्हणना की आमी 100% सगळ्या क्षेत्रांनी बरोबर अशें आसूंक शकना. देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. पण एक एज्युकेशन जर तुमी पळयलें, स्पेशल स्कूल जी गोंयान आसा न्ही, रायट फ्रॉम वाळपय टू काणकोणा देर इज अ प्रॉपर स्प्रेड ऑफ दीस स्पेशल स्कूल्स जी खूब गरजेची आसा फॉर इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटीज आनी सिवियर केसीस ज्यो आसता पळय त्यो. हांव कित्याक लागून म्हणटा की दीज स्पेशल स्कूल्स आर सपोर्टेड अंडर चिल्ड्रन विथ स्पेशल निड्स म्हणून एक स्कीम आसा गोंय सरकाराची अंडर एज्युकेशन डिपार्टमेंट. अशी स्कीम खंयच्याच स्टेटी भितर ना. माननीय माजी आमचे सगळ्यांचे लाडके मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी ती स्कीम लॉन्च केल्ली 2006 का 2005 त्या टायमार. आनी ती मागीर हळू आमी अपग्रेड करीत गेल्ले. मागीर हांवूय त्या कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. हांवें ती परत रिवायज केली 2016. आनी ताच्या अंतर्गत फूल सपोर्ट जो आसा, फायनान्शियल सपोर्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. फक्त बिल्डींग उबी जाली म्हणून जायना न्ही, ताका रिकरींग कॉस्ट आसता, स्पेशल एड्युकेटरांची सॅलरी आसता, सपोर्ट स्टाफ खूब लागता हाका. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट टीचर, ताका फिजिओथेरपिस्ट जाय, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जाय, स्पीच थेरपिस्ट जाय. रेशो ऑफ द स्टुडंट्स इज 1:8, म्हणजे 8 भुरग्यां फाटल्यान एक टीचर आसपाक जाय. सिवियर जर आसा दोन 4 भुरग्यां फाटल्यान एक टीचर आसपाक जाय. आनी तातूंतल्यान खूबच सिवियर जर आसा जाल्यार 1:1 टीचर आसपाक जाय. आनी हे सगळे सपोर्ट आमकां गोंय सरकार थ्रू दॅट स्कीम दिता. खंयच ना. बाकीच्या स्टेटीन जर तुमी पळयलें जाल्यार स्पेशल स्कुलां आसा पण ती बंद पडटा, टिचरांक पगार टायमार मेळना, बिकॉज दे ऑल डिपेंडंट ऑन CSR फंडींग ऑर आवटसायड फंडींग, वीच इज नॉट द केस इन गोवा. दुसरी गजाल, रिसोर्स रूम्स आसा गोंया भितर जवळ जवळ म्हाका दिसता 60च्या आसपास रिसोर्स रूम्स आसा इन रेगुलर स्कूल्स. आतां आमी इन्क्लुजीव एज्युकेशन जाय म्हणटा न्ही, पण NEP आतां इज टॉकिंग अबाउट इन्क्लुजीव एज्युकेशन, बट गोवा स्टार्टेड इट क्वायट अ लॉंग टायम बॅक. ह्या CWSN स्किमी भितर रिसोर्स रुमाचोय हें आसा,
स्कोप आसा आणि रिसोर्स रूम्स आर स्टार्टेड इन 60 स्कूल्स. म्हणजे त्या वाठारांत जर लर्निंग डिजेबल्ड जर चायल्ड आसता, ही डजंट हॅव टू कम टू स्पेशल स्कूल, ताका विशेष स्कुलां वचपाची गरज ना, विशेष शाळा. ही कॅन गो टू दीस रेग्युलर स्कूल वीच हॅज अ स्पेशल एड्युकेटर. दॅट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय एज्युकेशन डिपार्टमेंट. अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसा. आय थिंक वी आर वन ऑफ द स्टेट्स वीच इज पेईंग द हायस्ट मंथली पेन्शन टू दिव्यांग्स. हायस्ट मंथली पेन्शन म्हणना ताका, बट सपोर्ट टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स आमी 2500 रुपीज पर मंथ दिता एका भुरग्या फाटल्यान ओके पर मंथ. ओके. खंयचीच स्टेट दिना. प्रत्येक स्टेटीन म्हाका दिसता कोण 500 रुपया दिता, कोण 400 दिता. वी आर द हायस्ट. आमी 3500 रुपया पर मंथ पर फॉर म्हणजे 90% अबाउट डिजेबिलिटी आसता ताका दिता. वी आर द हायस्ट इन द कंट्री अशें म्हाका दिसता. आनी ते मंथली तांकां मेळटा. मंथली इट इज अंडर द DSSY स्कीम न्ही, दयानंद सामाजीक ताच्या अंडर तांकां ते मेळटा. सो अश्यो खुबश्यो गजाली आसा. पण त्याच बरोबर खुबश्यो गजाली आमी आतां मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता. सो टोटल अशी कितली स्कुलां आतां गोंयांत आसा जी स्पेशल चिल्ड्रन्सां खातीर आसात? स्कुलां जी स्प्रेड आसा अक्रॉस द स्टेट आर अराउंड 26 स्कूल्स. पण तातूंत आतां तुमी संजय स्कुलाची 4 सेंटर आसतली, लोक विश्वास प्रतिश्ठानाची 4-5 आसा, केशव सेवा साधनाचे थोडे सेंटर्स आसा. अशी मेळून ती सगळी 26 स्कुलां आसा. हां, म्हणजे अशी वेगवेगळी संस्था आसा. वेगवेगळ्यो संस्था. तांकां गव्हर्मेंट हेल्प करता, ग्रांट दिता न्ही. ग्रांट प्रॉपर दे आर प्रॉपर एडेड स्कूल्स. एडेड स्कूल्स. ओके. आनी तांकां बालरथ बिलरथ ह्यो सगळ्यो सोयी सुविधा आसा. सर, जेन्ना स्पेशल चिल्ड्रन आमी म्हणटा तांकां शिकोवपा खातीर एक वेगळे पद्दतीची कळाशी लागता, कित्याक जे नॉर्मल टिचरी शिकयता तेंचे पेक्षा सुद्दां तांकां अश्यो ट्रेन टिचरी जाय पडटा जेंचे कडेन सुद्दां ती एक कला आसची पडटा, तांकां ती एक आवड आसची पडटा, माया उमेद आसची पडटा. सो टिचर्स सद्या गोंयांत कशें कितें हें आसा तितले अवेलेबल आसतात काय कितें शॉर्टेज जाता तशें? खूब म्हत्वाचो प्रश्न आसा. कारण टिचर्स ज्यो ह्या स्कुलान शिकयता किंवा रिसोर्स रुमान शिकयता, दे हॅव टू हॅव नेसेसरी क्वॉलिफिकेशन्स एज पर देर इज समथींग कॉल्ड एज रिहॅबिलिटेशन कावन्सील ऑफ इंडिया. मेडिकल कावन्सील कशें आसता तशें रिहॅबिलिटेशन कावन्सील ऑफ इंडिया वीच इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग. ताचें सर्टिफिकेशन लागता. अँड इफ यू आर टिचींग इन अ स्कूल विदाउट दीस क्वॉलिफिकेशन इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. यू आर नॉट सपोज टू टीच. ओके. आणि हो जो कोर्स आशिल्लो तो हांवें एक 4 वर्सां फाटीं गोंयांत सुरू केलो. 4 वर्सां न्ही, म्हाका दिसता आतां 8 वर्सां जाली आसतली. 2015 हांवें तो पयलो कोर्स सुरू केलो. D.Ed वी स्टार्टेड इन स्पेशल एड्युकेशन 2 वर्सांचो पोस्ट 12th स्टँडर्ड. आणि 4 वर्सां फाटीं आमी वी अपग्रेडेड टू B.Ed स्पेशल B.Ed कोर्स इन मेंटल रिटार्डेशन. सो तो कोर्स सुरू आसा संजय स्कुलान. ते कॉलेज चलता वास्को हांगा. आणि एवरी इयर देर इज अ बॅच ऑफ 20 टिचर्स हू कम आउट ऑफ दीस कोर्स. म्हाका दिसता शॉर्टेज जातले फुडल्या कांय वर्सां भितर. कारण NEP म्हणटा की there should be more focus on inclusive education. आणि central government is also keen. There are Supreme Court orders which says that each school should have a special educator. कळ्ळें, because you cannot deny admission. आतां हांव ज्या कमिशनाचो कमिशनर आसा त्याच्या अंतर्गत RPW Act जो आसा, रायट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज Act जो आसा, त्या एक्टा भितर अशें म्हणा की ज्या भुरग्याक ज्या स्कुलान एडमिशन जाय त्या स्कुलान ताका मेळपाक जाय. School management cannot deny an admission to a child on the basis of disability. आणि अश्यो खुबश्यो केसीस आमकां येता आणि आमी त्यो सॉर्ट आउट करता वेवस्थीत. पण ताच्या खातीर स्पेशल एड्युकेटर जाय न्ही. अशें ना की तुवें एडमिशन दिता ताका जाय न्ही कोण तरी हें करपाक. म्हणजे त्या भुरग्यांक फक्त स्पेशल स्कूल आहा तितूनच एडमिशन अशें न्ही. फाल्यां ताका दिसलें की बाबा आपल्या गांवांत किंवा शहरान खंयचें हायस्कूल आहा कितें आहा जाल्यार तो थंय एडमिशन घेवपाक ताका रायट आसा. आनी त्या खातीर थंय एक स्पेशल एज्युकेटर जाय. फक्त स्पेशल एड्युकेटर आसूंक जायना. खुबश्यो गजाली आसा. आनी स्कूल्स हॅव टू स्लोली गेट रेडी फॉर दीस. हांव म्हणना की स्कुलां सगळीं तयार आसा. कारण खुबशीं स्कुलां तुमी बिल्डिंगी जर पळयल्यो, दे आर व्हेरी ओल्ड बिल्डिंग्स न्ही. वी कॅनॉट ब्लेम द मॅनेजमेंट. तेन्ना केल्या ती स्कुलां, ते रॅम्स ना, एक्सेसिबल टॉयलेट्स ना. पूण तो प्रोसेस सुरू जाला. आमी जवळ जवळ 1400 स्कुलांचे एक्सेस ऑडिट केला. ह्यान पयलीं केन्ना जा गोंयच्या. आमी कमिशना थ्रू केला. सो प्रत्येक स्कुला भितर बाबा रॅम्प आसा काय ना, थंय टॉयलेट सारके आसा काय ना, म्हणजे ह्या भुरग्यां खातीर क्लासरूम्स कशे आसा, ताका कितें हें करपाक जाय ते सगळो डेटा आमी केला. आमी तो सरकाराक सबमिटूय केला. आनी सरकार हळू म्हाका दिसता इन स्टेजीस दे वील गेट दीस डन. आनी एक बरी गजाल जाल्या ती म्हणजे गव्हर्मेंट स्कुलां जी आसा न्ही, दे आर मोस्टली एक्सेसिबल प्रायमरी स्कुल्स. फक्त अशी हें आसा की गव्हर्मेंट स्कुलान कोण धाडपाक सोदिना लोक आमचे. प्रॉब्लम चड एक्सेसिबल बरी आसा. ती एक्सेसिबल आसा. ऑलमोस्ट 90% ऑफ गव्हर्मेंट स्कुल्स आर एक्सेसिबल बिकॉज देर ऑल्सो पोलिंग बूथ. दॅट इज द अदर रिजन. तेका लागून ते अपग्रेड जाता. सर, म्हाका सांगात, आतां तुमी दिव्यांग आयोगाचे अध्यक्ष आसा. सो हे सगळे सेंटर्स तुमचे अंडर येतातूच. बट बाकी अशें तुमचे मेन कितें प्रायमरी हें आसा की बाबा दिव्यांग लोकां खातीर तुमी कितें कितें गजाली जाल्या काय ना त्यो पळयतात, आनी त्यो गोंयांत ते सिच्युएशन कितें आहा, म्हणजे भुरगीं सोडून बाकीचे जे दिव्यांग लोक आसा ते?
हांव हाज्या खातीर पर्पल फेस्टा कडेन येता हय. कारण परवा आमी एक पर्पल फेस्ट म्हणून एक महोत्सव केलो दिव्यांगाचो आनी खूब अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस मेळ्ळो ताका आमकां खबर नाशिल्लें की तो इतलो सक्सेसफूल जातलो आनी वी वर इनफॅक्ट नॉट रेडी फॉर दीस सक्सेस पूण तो जालो टचवूड सगळे वेवस्थीत सगळे पार पडले आनी ताचो इफेक्ट असो जालो की जो हांव जशें म्हणटा की आमच्या कमिशन इज बिकॉज ऑफ दीस RPWD एक्ट आनी दॅट वी हॅव टू इम्प्लिमेंट दॅट एक्ट आनी त्या एक्टा भितर खुबश्यो अश्यो 100 गजाली आसा की दॅट वी हॅव टू इन्श्युअर दॅट दोज सर्विसीस आर प्रोवायडेड तातूंत एक आसा की एम्प्लॉयमेंट आसतले एंटरप्रिनरशीप आसतली वोकेशनल सर्विसीस आसतल्यो कदंबा हॅज स्टार्टेड एलोकेटींग शॉप्स फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज दिव्यांग लोकां खातीर Okay. दॅट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ पर्पल फेस्ट अशें म्हाका दिसता पणजे भितर आमी एक्सेसिबल रिक्षाज सुरू केल्यो व्हिलचेअर पणजी इज द ओनली सिटी इन द एंटायर कंट्री अँड आय फील व्हेरी प्राऊड म्हाका खूब गर्व जाता तें सांगपाक बरोबर. कळ्ळें न्ही खंयच ना म्हाजे कडेन इनफॅक्ट आयजूच फेसबुकाचेर एक कोणें तरी पोस्ट केला मराठे म्हणून कोलवाळे हांगा रावता स्पायनल कॉर्ड इंजरी जाल्ली ताका एक्सिडंटान 6 वर्सां तो मनीस घरा आशिल्लो 6 वर्सां आनी ताका आमी पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान ताका एक आमी बायक दिली वीच इज कनेक्टेड टू द व्हिलचेअर ओके तो आतां झोमॅटोची डिलिव्हरीज करता तो आपल्याक जाय थंय वता आयज तो सकाळी टेबल टेनीस खेळपाक आयल्लो क्रिकेट खेळटा व्हिलचेअरा वयल्यान तो म्हणटा की आपूण घरात भायर सरलो नाल्यार हाका लागून व्हिलचेअराचेर ज्यो आसा हांगा पणजे भितर खुबशे अशे लोक आसा ते फ्रेड्रिका म्हणून एक आसा आमची भयण आसा ती सुद्दां तिका सुद्दां खूब अडचण जाताली खंय वतलो जाल्यार दे कॅन एटेंड फॅमिली फंक्शन्स नाल्यार वतलो कसो भायर ल्हान आसतना अडचण जाताली खूब अडचण मागीर ल्हान आसतना आवय बापूय कितें करता उगलता गाडयेन दवरता बसयता इट्स फायन बट व्हडल्या खूब इश्यू जाता न्ही मदर फादर कॅनॉट लीव दॅट चायल्ड अँड पूट देम बट नाव दॅट इज पॉसिबल खुबशे लोक ते सर्विसीस जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आमच्या पर्सन विथ डिसेबिलिटीज दे आर ऑल्सो युजींग इट टू गो टू देअर वर्क प्लेस सो दीस इज अ बीग आय वूड से इट इज वन ऑफ द बिगस्ट अचिवमेंट आतां ही सर्विसीस आम आदमी पार्टीचे आमदार जे आसा बाणावलीचे वेन्झी तांच्यांनी थंय सुरू केल्या म्हणजे आमी ज्यो रिक्षा दिल्यो तेंच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां सर्विसीस दिवपाक सुरू केल्या ओके सो पर्पल फेस्टाचो अशे तरेन एक फायदो जालो म्हणटा तुमी गोंयांत आनी एक फायदो जो सगळ्यात व्हडलो जाला तो म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी बजेटान नवे डिपार्टमेंट घोशीत केले हांव स्वता पर्सनली ह्या डिपार्टमेंटा खातीर 8 वर्सां प्रयत्न करतालो पण एका पर्पल फेस्टान ताका अशें चालना दिली आनी सगळ्या ब्युरोक्रेसीक कळ्ळें की इतलो व्हडलो स्कोप आसा इतल्यो गजाली डिसेबिलिटी सेक्टरान करपाक शकता आनी ताच्या सदां ती फायल रिटर्न येताली ना कित्याक गोंय इतले अशें आसा कितें करतले वेगळे आनी कित्याक जाय तुमकां आनी एक डिपार्टमेंट तुमी लोड वाडयता सरकाराचेर आनी इट वॉज अ सेल इन अ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या अंडर खुबश्यो गजाली आसा सिनियर सिटीजन विडो सगळे येता बरोबर आमी आतां सेपरेट स्कॉलरशीप आतां आमी सेपरेट केला म्हाका दिसता फुडल्या 15 दिसां भितर क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट जातले अस्तित्वान येतले हय अस्तित्वान सुरू जातले ओके सो तुमी आतां पर्पल फेस्टाचो उल्लेख केलो अशे फाटल्या फावटी जेन्ना पर्पल फेस्ट जाले तेन्ना मोठ्या प्रमाणात एक क्रिटिसिजमूय जाली की पर्पल फेस्ट कित्याक खर्च बेश्टो जाता किंवा अनवॉन्टेड गजाली जाल्या किंवा भितर थोड्यो इरेग्युलरिटीज जाल्या फायनान्शियल गजाली थोड्यो हेजेर तुमी कशें पळयता हेची एक बाजू आसा ती एक म्हणजे खूब वायट दिसता की हे जे क्रिटिसिजम येता न्ही दॅट क्रिटिसिजम इज कमिंग फ्रॉम एन ऑर्गनायझेशन वीच इज इन डिसेबिलिटी and we were who were integral part of the organization who are also part of this year's पर्पल फेस्ट कळ्ळें तुमकां सो विदाउट एनी बेसीस एलिगेशनां जाता आनी कशें आसा की जेन्ना झाडाक बरें आंबे लागता तेन्नाच फातर मारता क्रिटिसिजम केन्ना येता सपोज आमी जर सामके हातार घडी घालून 10 गेले ऑफिसांत 5 घरा सुशेगाद चल्लें चलून गेली 20 वर्सां कांयच जावना ह्या सेक्टरान तशेंच जर आमी गाडीत दुखोवली देर इज नो क्रिटिसिजम तुमी जेन्ना कितें तरी कन्स्ट्रक्टीव करता तेन्ना क्रिटिसिजम येतले एंड वी वेलकम द क्रिटिसिजमूय आसपाक जाय कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम आसपाक जाय जाल्यार आमी सुशेगाद रावतले म्हाका जर क्रिटिसिजम केल्लेच जाय हय निंदकाचें घर आसा शेजारी एब्सोल्युटली ते आसपाकूच जाय न्ही आनी बाकीची एलिगेशनां जावन वी कॅन इम्प्रूव ऑन दोज न्ही बट इट हॅज टू बी कन्स्ट्रक्टीव हांव तुका सांगता की इफ वी 20 वर्से ना माहीत जालें EAGन आमी इफी करता इफी वॉज नॉट एक्सेसिबल द एरिया वॉज नॉट एक्सेसिबल तुम्ही जर आतां पळयलां आमी 3 म्हयन्या भितर परमनंट एक्सेस केला थंय म्हणजे रायट फ्रॉम द रोड पर्सन कॅन गेट अप टू द थिएटर विथ वेरियस रॅम्स खंयच्यान EAG कडल्यान रॅम्प केल्या ह्या वटेनल्यान रॅम्प केल्या आतां थिएटरा भितर थोड्यो गजाली आसा की त्यो फुडल्यो खुर्च्यो काडपाक जाय सो दॅट वील टेक टायम दॅट इज नॉट इन अवर हँड्स ताका थोडो टायम लागतलो सगळें फटाफट जायना न्ही बिल्डींग जेन्ना बांदता तेन्ना सगळ्यान वयर येतली न्ही ती वयल्यान सगळें येवचें जाल्यार कोसळटाले सगळे चड घाई गेली जाल्यार
सो अशे ह्या पर्पल आतां फुडल्या आतां नेक्स्ट पर्पल फेस्ट येता, सो हातून भितर तुमी आनी कितें नव्यो गजाली इनकॉर्पोरेट खुबश्यो करतले आमी आतां लास्ट इयर न्ही मेन पर्पज कितें आसा न्ही, पर्पल फेस्ट इज नॉट एन इव्हेंट. सगळे लोक आमच्या गोंया भितर खुबशे इव्हेंट जाता आनी पर्पल फेस्ट इव्हेंट म्हणून जर कोण पळयता जाल्यार ते साफ चुकीचें आसा अशें म्हाका दिसता. पर्पल फेस्ट इज नॉट एन इव्हेंट, इट इज अ मुवमेंट. इट गिव्स ती एक चालना दिता, ती आमकां फुडली वाट दाखयता. कशी वाट दाखयता, कारण पर्पल फेस्ट करतना आमी बाकीचे जे NGOs आसा न्ही देशभरांतले, आनी आतां येता त्या पर्पल फेस्टान आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट म्हणून की बेस्ट प्रॅक्टिसीस कितें करता बाकीचे NGOs किंवा आनी कोण तांच्या बरोबर भासाभास जाता. सदांच आमकां दिसतालें ना आमी सगळें वेवस्थीत करता परफेक्ट, पण आमकां दिसता की ते आमचे परस बरें करता म्हणून, आनी तांकांय दिसता की गोंया भितर कितें तरी वेगळें जाता म्हणून. सो इट इज एक्सचेंज ऑफ आयडियाज, तांच्या कडल्यान आमी कितें तरी बरें घेवंक शकता. आतां आमी गोंया भितर होपफुली जावपाक जाय स्टार्ट. हांवें प्रपोजल दिल्लें आसा, स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर सुरू करता. गोंयांत ज्यो स्पायनल कॉर्ड इंजरीच्यो केसीस आसा, म्हाकाय खबर नाशिल्लें, मागीर हळू कळपाक लागलें सेक्टरान काम करतना की हांगा जे गोंयकार आसा म्हणजे तांकां दुसऱ्या स्टेटीन वचून रावचें पडटा, 3 म्हयने ट्रिटमेंट घेवचो पडटा, आनी सगळें तुमचें फॅमिली स्ट्रक्चर आसा तें हालता. जेन्ना हांव ट्रिटमेंटाक वता आनी म्हजो भाव बरोबर येता, म्हजो बापूय येता, म्हजी आवय येता, आनी मागीर घरा कडेन सगळें इम्बेलन्स जाता टोटल. सो तें आमी आतां सुरू करता कांय दिसा भितर, मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिसां भितर तें सुरू जावपाक जाय. सो ह्यो सगळ्यो आयडियाज खंयच्यान मेळटा आमकां, जेन्ना भायल्यान लोक येता आनी ते लोक त्या आपल्या स्टेटीन करता तेन्ना आमकां कळटा न्ही ही गजाल ते बरी चलता. वी शूड पिक अप दोज गूड थिंग्स फ्रॉम देर एंड दे शूड टेक गूड थिंग्स फ्रॉम हियर. आनी ह्या फाटी आमचे जवळ जवळ 25 कन्वेन्शनां जातली इन 8 days टायम. कशी जातली म्हाकाय खबर ना, कशें आमी मॅनेज करतले ते. पूर्व आमी फक्त 3 केल्ली, ह्या वेळार 26 आसा, 25 का 26 आसा. म्हणजे डावन सिंड्रोम, स्पायनल कॉर्ड, इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन, लेप्रेसी, एडवोकेट्स कॉन्फरन्स, अशे खुबशे कन्वेन्शन आसा. आनी सगळे स्पिकर्स ताच्या खातीर भायल्यान येतले. एम्प्लॉयमेंटाचेर आसा, एंटरप्रेन्योरशिपाचेर आसा. खूब मोठ्या प्रमाणान ह्या फाटी आमी स्पोर्ट्स हाडटा गोंयांत. पॅरा ऑलिंपीक कमिटी जी आसा तांचेवर आमी MOU सायन केला आनी एथलेटिक्स जातले. जवळ जवळ 1,500 एथलीट्स गोंयांत आसतले. ओके. सो आतां तुमच्या थोड्या प्रवासा कडेन तुमी ह्या सेक्टरा कडेन अशे इतले कनेक्टेड कशे जाले? म्हणजे पयलीं संजय स्कूल, मागीर आतां बेश्टे कनेक्टेड तुमी जावंक ना, तर तुमी नव्यो नव्यो गजाली हाडटात, भितर एक पॅशनेटली काम करता. हेचे फाटलें कारण कितें? म्हाका स्पेसिफीक अशें कारण ना, पण म्हज्या घरा भितर हांवें म्हज्या आईक काम करतना पळयलां, सामाजीक क्षेत्रांत बाबाक काम करतना पळयलां. आनी मागीर सुरवात म्हजी जाली ती मेधा पर्रीकर रुग्ण सेवा केंद्र आमी म्हापश्यां सुरू केलें 2003 काय केन्ना तरी. त्या मेधा पर्रीकर रुग्ण सेवा केंद्रान हांव सारको एक्टीव आशिल्लो, वेर वी यूज टू गिव एड्स एंड अप्लायन्सीस, व्हीलचेअर दी आनी कितें ती गरजू लोकांक. थंयच्या नेक्स्ट स्टेप मागीर हांवें म्हज्या थोडी जे मित्र मंडळी आसा तांकां घेवन म्हापश्यां स्कूल सुरू केलें 2008. आनंद निकेतन आसता विशेश भुरग्यां खातीर. तें आतां खूब बऱ्या पद्दतीन वाडलां. थंयच्यान मागीर मनोहरबाईन म्हाका संजय स्कुलाची जबाबदारी दिली. आनी इट वॉज कायंड ऑफ अ वन डॉट कनेक्टिंग टू अनदर. आनी म्हाकाय खूब इंट्रस्ट आसा काम करपाक. आनी हांव न्ही गेली कित्येक वर्सां एक व्याख्यानमाला आयोजीत करता, अर्पण म्हणून, पर्वरी हांगा 2007 सुरू केल्ली. आनी ह्या व्याख्यानमालेक हांव सदांच अशें हाडटात की प्रकाश आमटे, सिंधुताई सकपाळ अशे जे लोक आसा तांच्यांनी समाजा खातीर खूब कितें कितें केलां, एक पॉझिटिव्हिटी दिता. हय, आनी तांचे कडल्यान खूब इन्स्पिरेशन मेळटा. आनी हांव स्वता थंय वचून रावूनय आयला. आतां हांव हेमलकसा जवळ 2 फावटी तरी रावन आयला आसतलो, किंवा प्रकाश आमटेची हांवें 4-5 तरी व्याख्यानां हांगा ती दवरली आसतली. आनी तांच्या सहवासान रावन कळटा की शेवटी आमी कितें व्हरतले हांगाच्यान, कांय व्हरपाचें ना. सो हे खंय तरी ज्या मनशा वांगडा तुमी रावले तेंच्या कडल्यान मेळिल्ली सकारात्मकता, तेतूंतल्यान फुडें जाल्लो हो प्रवास. सो आतां फुडें आतां सर तुमी कितले 2 वर्सां म्हाका दिसता जाली आयोगाचे अध्यक्ष आहा. सो आनी कितले वर्सां टर्म उरलो? 1 वर्साचो उरला, 3 वर्साचो टर्म आसता. ओके. सो कितें फुडें आतां तुमकां बाबा हें करपाक जाय, हें करपाक जाय? सो म्हज्या तकलेन खुबश्यो गजाली आसा. आतां सांगलें की स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर इज माय बीग ड्रीम टू स्टार्ट इन गोवा. आनी हांव तें करून दाखयतलोच 100%. कारण कित्याक हांव इतलें कॉन्फिडंटली उलयता तेंय सांगता, कारण सरकाराचो खूब सपोर्ट आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी वी आर लकी टू हॅव सुभाष फळदेसाय एज अ सोशल वेलफेअर मंत्री. म्हणजे हांव जी कितें प्रपोजलां व्हरता तांकां खबर आसा की म्हजो हातूंत कसलोच खंयच कांय स्वार्थ ना. म्हज्या फॅमिलीनी ताका कोण स्पेशल ना की बाबा हांव कितें करता म्हणून. आनी तेंच्यांनी म्हाका खूब लागच्यान पळयलां काम करतना गेली कित्येक वर्सां. आनी फ्री हँड दिल्लो आसा. आनी जे कितें प्रपोजल व्हरता न्ही इट इज इमिजिएटली ताका तें चालीक लागता फुडें. आनी अश्यो खुबश्यो आतां रिक्षाज जाय आशिल्ल्यो म्हाका पणजे सुरू करपाक. नाव वी आर ट्रायंग टू डू समथींग एल्स. सो खुबश्यो गजाली आमकां पळोवंक मेळटल्यो फुडल्या वर्सा भितर अशें म्हाका दिसता. ओके. सर आमच्या गोंयांत रेशियो असो कितलो आसा ज्यो स्पेशल चिल्ड्रन्स असो? कशें आसता तेच्या फाटली म्हणजे तुमी आतां इतले एडमिनिस्ट्रेशनानूय आहात, तुमी तेंचो कॉन्टेक्ट जाता तुमच्या वांगडा, कितें कारणां कितें आसपाक शकता, किंवा अशें हेचेर केन्ना
विश्लेशण किंवा अभ्यासात्मक स्टडी अशी जी म्हणटा ती बीन जावपाक सो बेसिकली कशें आसा की नॉर्मली जो रेशो आसता न्ही तो अरावंड 2% ऑफ द पॉप्युलेशन आसता कळ्ळें. इट इज एवरेज रेशो अक्रॉस द वर्ल्ड. बट पयलीं कशें आशिल्लें की फक्त 7 डिसेबिलिटीज आशिल्ल्यो नोटिफायड. आतां त्यो 21 जाल्या. ओके. सो 7-21. सो आमचे आमी आतां ते 8% पर्यंत गेल्या पॉप्युलेशन कन्सिडरींग ऑल न्यू डिसेबिलिटीज. ओके. पयलीं जे ब्लड डिसऑर्डर्स आशिल्ले न्ही हिमोफिलिया थेलेसेमिया बी आसा विच आर इनविजिबल. तूं आतां जर म्हाका जर हिमोफिलिया आसा जाल्यार तुका कळचें सुद्दां ना की म्हाका हिमोफिलिया आसा, पण म्हाका 15-15 दिसांनी ब्लड ट्रान्सफ्युजन करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय. त्यो डिसेबिलिटी एड जाल्या. पार्किन्सन्स, अल्झायमर जे नॉर्मली ओल्ड एजीन जाता त्यो सुद्दां दे आर कमिंग अंडर डिसेबिलिटीज. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो कितें आसा जाणा, म्हाका अशें दिसता की जे नॉन डिसेबल्ड आसा तांकां दिसता की सगळें वेवस्थीत आसा आमचें. 70% ऑफ द पॉप्युलेशन अबाव द एज ऑफ 70 बिकम डिसेबल्ड आफ्टर दे आर अबाव 70. ओके. आतां जरी तूं आनी हांव उलयतलो आमचे भितर एकटो कोण एकपाक कमी येतले दिसता. आमी घरा भितर पळय बरोबर. ते नॉर्मल आसा, नॅचरल आसता. ऑलरेडी पर्सन डिसेबिलिटी ऑटोमॅटिकली जातात न्ही बिकॉज ऑफ युअर एज. कोणाक स्ट्रोक येता, कोणाक आनी कितें जाता. तुमी जर शेजाराक पळयलें प्रत्येक गांवां भितर गोंया भितर कमीत कमी 200 ते 250% डिसेबिलिटी आसतले. तातूंतले 100-150 तांच्यांनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट केले आसतली, पण बाकीच्यांनी तशेंच रावले आसतले, करूंक ना. सो ऑन एन एवरेज गोंया भितर 250 लोक तरी पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसात विलेजीन. आनी ताच्या खातीर एक्सेसिबल इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक आमी म्हणजे प्रत्येकान खूब सेन्सिटायज आसपाक जाय. आमी जेन्ना नवी बिल्डींग करता, नवें शॉप करता, सगळेंच सरकार करतलें अशें ना. म्हजी सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा कितें तरी. एक आपूण मनीस म्हणून आपली आनी शेवटी हांव अशें म्हणटा की तूं बाबा दुसऱ्या खातीर करूं नाका, तूं स्वता खातीर कर, तुकाच लागपाचें आहा तें फुडें वचून. बरोबर. सो आतां सर न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी म्हणटा, पूण एक एकदां कांय घडणुको घडटात जंय आमी फाटल्या दिसांनी एक घडणूक घडिल्ली, एक भुरगो पडलो, मागीर तो डेथ जालो तेचो. सो अश्यो गजाली जेन्ना घडटात तेन्ना पेरंट्सांक कितें तुमी सांगपाक सोदता की पेरंट्सूय कितले मातशे रावपा जाय, भुरग्यांक शाळेन सोडले काय मागीर म्हाका दिसता ही जी घटना जाली न्ही ते पेरंट्साचो एब्सोल्युटली कांयच येना. ओके. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल. ओके. आधार कार्डाचें सेंटर अशा बिल्डिंगेन कशें आसूं शकता जी बिल्डींग वीच इज व्हेरी ओल्ड डिप्लिटेड बिल्डींग. कळ्ळें तुमकां. हांवें म्हजी ऑर्डर व्हेरी क्लियर पास केल्ली आसा. त्या कोण भुरग्याला त्या फॅमिलीक कंपेन्सेशन दिवपाक जाय आनी जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ताचेर एक्शन घेवपाक जाय गव्हर्मेंटान. ओके. अशें मागीर हांवें ऑर्डर पास केल्ली आसा. आतां गव्हर्मेंट कितें करता ते तांचेर डिपेंड आसा. पण आय एम व्हेरी क्लियर इन माय ऑर्डर. दे शूड नॉट बी एनी कितें म्हणटा ते सिंपथी टुवर्ड्स एनीबडी. मागीर तो कोणूय आसूं न्ही, कोणाचो ना रिलेटीव आसूं नाजाल्यार आनी कोणूय आसूं, कांय एक्शन जावपाकूच जाय. आनी आतां आमी ऑर्डर पास केल्या गोंया भितर जितल्यो बिल्डिंगी आसा त्यो नव्यो आसूं न्ही, पोन्न्यो आसूं न्ही, ताजें ऑडीट करा, स्ट्रक्चरल ऑडीट करा. आनी आय एम व्हेरी हॅपी टू स्टेट दॅट गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडला, PWD नोडल एजन्सी म्हणून अपॉयंट केल्या आनी फुडल्या म्हयन्या भितर ते म्हाका दिसता प्रत्येक बिल्डिंगेचे एक्सेस ऑडीट सुरू करतले. इनफॅक्ट आमी आतां तांकां ट्रेनिंग सेशन दवरिल्लें आसा फुडल्या विकान की तुमी ते एक्सेस ऑडीट कशें करपाक जाय. सगळ्या बिल्डिंगींची सगळे बिल्डिंग गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, पंचायत घर आसतले, RTO ऑफिस आसतले, वेरेवर देर आर गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स अक्रॉस गोवा. ताका वेळ लागतलो न्ही. इट इज स्प्रेड अक्रॉस फ्रॉम वाळपय टू काणकोणा, ईच एंड एवरी कॉर्नर. कितल्योश्योच बिल्डिंग खूब आसा बिल्डिंग. आनी अशें केन्ना ह्या पयलीं घडोवंक ना न्ही. हे सेन्सिटायझेशन सुद्दां आमी करपाक पावले बिकॉज ऑफ पर्पल फेस्टान आमी लॉट ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी वॉज इनवॉल्ड. तांच्यांनी लागच्यान पळयलें पर्सन विथ डिसेबिलिटी कितें आसा ती. सो तांकां ते कनेक्ट जाल्लो आसा तो. सर आमचो टायमूय आतां सोंपत येयला, पूण ह्या आयच्या दिसा तुमी आमच्या वांगडा आमच्या स्टुडियोन येयले, ही भासाभास केली. गोंयांत पर्पल फेस्टा खातीर पर्पल फेस्टांनी आमी एक मिस्टर अँड मिस डेफ म्हणून केले हांगा. ओके. देशभरांतल्यान आमचे भाव भयण आयली आनी तांचो बरो कार्यक्रम जालो. आनी फॉर्च्युनेटली मिस डेफ जाली, सिलेक्ट ती गोंयची आशिल्ली आनी ती सद्या टांजानी हांगा मिस वर्ल्डाक पार्टिसिपेट जावपाक गेल्या. सो ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी न्ही टू गो देर. सेल्फ कॉन्फिडन्स कितलो वाडटा. तूं परदेशान वता, जो मनीस केन्ना गोंयच्या भायर वचूंक ना तो डायरेक्ट परदेशान पावलो, ताका तो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो. आनी कोणें प्लॅटफॉर्म दिलो जाल्यार पर्पल फेस्टा सारक्या एका इव्हेंटान ताका तो प्लॅटफॉर्म मेळिल्लो आसा. जस्ट आरोप जाता विरोधक इव्हेंट करता, पूण दुसऱ्या वटेन हो अशें इव्हेंट जाता तेचे अशें जे आउटपूट येता ते खंय तरी पळोवपाक जाय. आनी एक इम्पॉर्टंट खूब उलोवपाक जाय. सायन लँग्वेज जी आसा न्ही दॅट इज बींग इम्प्लिमेंटेड इन स्कूल्स. गोवा बोर्डाची ऑलरेडी सर्क्युलर आयिल्ली आसा. हे केन्ना पयलीं जावं ना. खूब वर्सां आमी ताच्या फाटीं आशिल्ले की हे जावपाक जाय. कारण म्हजो जर भुरगो जर डेफ आसा आनी तो जर रेगुलर स्कुलान वता, टिचरी कश्यो शिकयतल्यो ताका. सो इट इज बिकमींग अ पार्ट ऑफ द करिकुलम
सायन लँग्वेज सगळ्यांक कळपाक जाय आनी इट इज नॉट अ रॉकेट सायन्स, कोणूय शिकतलो पण ते कोणी तरी सुरू करपाक सुरू जाय. करूंक सो ती म्हाका दिसता खूब व्हडली अचिवमेंट आसा गोंय सरकाराची की तांचे दे आर ट्रायंग टू इंट्रोड्यूस इट. अजून सुरू जावना पण एक पावल तरी तांच्यांनी निर्णय घेतला की करपाक जाय म्हणून. सो तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय एक मॉडल राज्य स्टेट जावंक शकता Absolutely. देशान. सर तुमी आयले आनी ह्यो सगळ्यो ह्यो वेगवेगळ्यो आमी चर्चा विशयांचेर केल्यो. फुडलें कितें तुमचे प्लॅन आसा तें सांगलें आनी एकूण गोंयान डिजेबिलिटी सेक्टरा भितर कितें काम आयोगा मार्फत चल्लां, फुडें कितें जावपाचें आसा आनी सद्या तांणी कांय थोडे निर्णय जे घेतल्यात ते तांच्यांनी सांगले. परत एक फावट सर तुमकां हो जो नामनेचो असो अवॉर्ड मेळ्ळा तुमच्या ह्या कार्या खातीर, तेका लागून गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां आमी अभिनंदन म्हणटा. आनी अशेंच तुमचे जेन्ना जेन्ना कितें कार्यावळी आसतल्यो तेन्ना आमी एक आमचें सामाजीक भान आनी एक दायज म्हणून आनी आमचें कार्य लोकां मेरेन तें एक अवेरनेस जावचो म्हणून तुमचे वांगडा सदांच आसतलें इतलें सांगता आनी आमी हांगा थांबता. देव बरो करूं. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.